आज तुमकां सगळ्यांक 75th इंडिपेंडन्स डे 75वी स्वातंत्र्य दिनाची परबी। आयचो दीस हो प्रत्येक भारतीयाक खास आसा। जे आमचे स्वतंत्र सेनानी, जे आमचे फ्रीडम फायटरांचो त्याग केलो, जो बलिदान केलो, जे हुतात्मा जाले, तांणी जो त्याग केल्लो ते खातीर आमकां आज हो दीस मनोवपाक मेळटा। गेली 75 वर्सां आमच्या देशान बरी पैकी प्रगती केली आसा, वाड जाल्ली आसा। भारताचें नांव आतां ऑलिंपिक मेडलान आयलें। आमचे जे जॅव्हलिन थ्रोअर आसले ताणें सुद्दां आमकां सुवर्ण पदक हाडून दिलो। तशेंच वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत प्रत्येक भारतीय आपली प्रगती नोंदयता आनी देशाचें नांव आनी प्रत्येक भारतीयाक गौरव वाडटा। तशेंच आमी सुद्दां प्रत्येकान वांटो घेवन खंय ना खंय भारतीयाचे देशाचें आमचें नांव फुडें काडपाक जाय। आज म्हाका मुद्दमून उल्लेख करपाक जाय, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान जो स्टेटमेंट केलो की आमी गोंयकाराक एक 16,000 लिटर उदक फुकट दिता म्हणून हाजे फुडें 1 सप्टेंबरच्यान, ताजे घोशणेचें हांव स्वागत करता। अश्यो घोशणा करप म्हणल्यार आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आमी म्हणटा, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स, तो फुडें व्हरपाचो जो स्टेटमेंट बाब सावंतान केलो ताजें आमी स्वागत करता। आमी सदांच सांगलें आसा हो देश फुडें व्हरपाक जो बारीक वर्ग आसा, बारीक घटक आसा, तांकां पयलीं वयर काडपाक जाय। ते वयर सरल्यारूच सगळो समाज वयर सरतलो, फुडलो देश वयर सरतलो। तेन्ना आज आमी प्रत्येकान एक प्रतिज्ञा करुया की आमचो देश वयर काडुया। देशान आमचो प्रत्येक जो नागरीक आसा, जो घटक आसा, जो प्रत्येक बारीक जो वर्ग आसा, तांकां बऱ्या पैकी आमी सुविधा दिवया, बऱ्या पैकी शिक्षण दिवया, बऱ्या पैकी भलायकी तांकां दिवया आनी हो देश आमी वयर काडुया, प्रत्येक भारतीयाक वयर काडुया। अशें करुया की प्रत्येक भारतीयाक ह्या देशाचो गौरव दिसपाक जाय आनी नेटान म्हणपाक जाय, भारत माता की जय, जय हिंद।